सिद्धमुनी नामधारकाक गुरु महिमेचे वर्णन करत होताच. त्यांनी ते गुरु महिमे वर्णन केले ऐकून घेणं नामधारकाक मस्त खुशी येता. सुकिल्ला पुढं चिकून रूक जल्ले अद्भुत प्रसंग ऐकून तरी आनीक भारी ताका आश्चर्याने खुश जाता. तो नाना तरेन गुरुस्तोत्र करताची सिद्धमुनी हांकां सांगता, स्वामी मेल म्हालगड लोक कशें सांगेल शिष्य जाले ते म्हाका जरा सांगा न्ही, म्हाका ते आयकूं का म्हणून मस्त उत्सुकता येयली आसा म्हगेल्या मनांत तूं म्हूण सांगता. तेन्ना ते सिद्धमुनी ताका सांगचे सुरू करता. नामधारका मागशी स्वाम्यान ओसरमळ ग्रामाक आशिल्ले तेन्ना तुमगेलो म्हालगड हांव सायम देव म्हणलो अगदी भक्तीन तांकां तांगेले घरा व्हरून पादपूजनी भिक्षा करीत. तांगेले ते भक्तीके तांणी मस्त खूश पावताच. थंय कडेन रे स्वामी परत गाणगापूर राहिले. तांगेली कीर्ती टोकड्यानची पसरता. एक पण तो सायम देव अगदी खुशीन गाणगापूर येवच्या भायर सरता आनी गाणगापूर येवन पावता. तो गाणगापूर तागेल्या दोळ्यान दिसता थंयच्यानच ते गाणगापूर गांवांकच पांय पडता. आनीक तशीच मुखार येवन देवस्थानाचे बागलां येवच्या थंय बी तो पांय पडता ताका. आनी मोठा येवच्या कशी स्वाम्या पळोवच्या कशी धांवन येवन तांकां साश्टांग नमस्कार करता. आनी आपणाले माथ्या चंडिकेन तांगेले पांयाचे धूळ म्हळ्यार तांगेले पांय पुसता. आनी नाना रितीन तांगेले गुरुस्तुती करता. ते सायम देवान तशें करच पळोवन घेवन स्वाम्याक तागेची भारीची एक नमुने अंतस्करणा पासून प्रीत येता. त्यांनी तांगेले हात तागेले माथ्यार जावन म्हणटाची, अरे सायम देवा तूं आमगेलो अगदी प्रितीच भक्त. तूं हें करचें स्तुती ना म्हाका मस्त खुशी जाल्या. तुमगेलो वंशा लोक ओट्टो आमगेले दास जावन उरची म्हणून ताका आशिर्वाद दिता. अशें ताका संगमा वचून न्हावन अश्वथ पूजा करून घेवन मठाक जेवणा येवचें सांगता. तो सायम देव तशें करता. स्वामी ताका तांगेले बाजूनच ताका जेवणा बस करून घेता. जेवणान जेन्ना पण ओटलो खुशीन उलयता बसता. स्वामी सायम देवा विचारता, कशें आसा रे तूं, तुगेले बायल चेडूं कशें आसाची, वेवसाय कशें चल्या म्हणून विचारता ताका. तेन्ना सायम देव म्हणटा, स्वाम्यानू तुमगेल्या आशिर्वादान उत्तराखंड गांवांत हांव म्हगे बायल दादलो चेडूं बायल चेडूं म्हगेले संबंदी ओट्टो लोक आराम आसाची. हाजे नंतर हांव तुमगे सेवा करताची हांगा उरका म्हूण केल्या म्हणून सांगता. तांगेलें उतर आयकून स्वामी हांसताची. पळय आमगे सेवा करची मस्त कठीण आसा. आमी कसं न्ही संन्यासी आमगे बरशी तूं उरल्या रे तुका मातसो त्रास जातालो. कित्याक म्हळ्यार आमी आजी ह्या गांवां आसाची, फाल्यांक आनीक गांव वतालेची, ताचेर दीस आनीक गांव वताले, अशी आमी फिरतिरी उरताची म्हणून सांगता. जाल्यार बी हो सायम देव म्हणटा, ना ना स्वाम्यान हांव तुमगे बरशें उरत न्ही नाका म्हणकच न्ही म्हूण तांकां पांय पडून घेवन सांगता. तेन्ना स्वामी ना म्हणटा. तो सायम देव 3 म्हयने पसून स्वाम्याक सेवा करता उरता. तागेलें मन कशें आसा पळोवपा म्हणून घेवन स्वामी कसो करता की म्हळ्यार बाकी ओट्टू शिश्य लोकांक ते मठांतूच सोडताय आनी हाका मात आपण घेवन सूर्य बुडजोळा संगमा वताय. थंय अश्वथ वृक्षा सकला बसून तागेले उलयता उरताय. सूर्य बुडता काळोख जाता. तेन्ना ते स्वामी हे सायम देवाक परिक्षा करता म्हणून एकदम मस्त वार येता तशें करताय. झाडोटची मोड पडता अशें आनी एकदम पावस सुरू जावन वता. स्वाम्याक पिशे कडेन एकदम शीं खाल्यावर येता. तेन्ना हो सायम देव कसो करता की म्हळ्यार तांकां स्वाम्याक चंद करून आंगा वयली वस्त्रां पांगुरता आनीक तांगे पांयार जितो थंय बसता. अशी सायम देव पावस वारो आसल्या बीची कसं नाही मना धरना अशी तांगेली सेवा करता बसता. 2 घंटा रात जाता आनीक पावस चड येता वता. भयंकर वार सुणता.
ताच्या स्वाम्याका मस्त शीं खावपाच्या सुरच्यान होता. कडकडल्यावर तांकां त्यांनी सायम देवा म्हाका मस्त शीं खातास रे आनी मटा वचून उज्ज घेवन गेली हांगा शेकडे शी करून आमी शिंयाक बेच्याक साहाण घेतल्या सई म्हणटाची. तर सायम देवा म्हणून वच्च्या भायर सुद्दां तेन्ना स्वामी कसं म्हणटाची तूं वताना आनी येताना उजव्यान आनी दाव्यान पळोवं नाका सीदा येद्रा पायता वच्चे आनी येद्रा पायता येवचें अशें कर म्हणटा. हो म्हणून वता. मस्त पावस येता आशिल्लो देखून काळोख बी मस्त आशिल्लो. वाट समची दीस नाशिल्ली जलेबी तो स्वाम्यालें आराधन करताची ते पावसा मिनच्या उजवाडाक गणगापुरा वचून पळता. थंय वचून ते मठाचे राखणदाराक जागोन ताका सांगता आनी म्हाका थोडी उज्ज हांडी म्हण. तो हांड दिता. ते घेवन हो सायम देव येता उरता. येता आसतना ताका स्वाम्यान सांगलें उडक आसता दाव्यान जावं उजव्यान जावं खंय पळोवं नाका म्हूण सांगलें. तेन्ना ताका कसलें सांगचें पुरो स्वाम्यान म्हणून एक मिनट मनांत एक मिनट कुतूहल येता आनी तो अशी पळयता उजव्यान आनी दाव्यान. पळयल्यार व्हडलो दिव व्हडो ताका दिसून येता आनी ते ताका मागशी लागता. हो भिवन धांवच्या सुरू करता. धांवता धांवताची प्राणा दिका नसता जलेबी ते दिवड ताका सोणाची. तो आनी इतलो भितला तो स्वाम्याला आराधन करचें सुरू करता. गुरुस्तुती सांगचें सुरू करता आनी धांवचें सुरू करता. कडे धांवता 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 तो परत आनी संगमाला येवन पावता. दूरच्यान ताका स्वामी दिसतात आनी तांकां सुतलो मुतलोची हजार गटले दिव्याचे प्रकाश ताका दिसता आनी वेदघोश बी आयकत उरता. तो स्वाम्याला वच्चे ते कसनय उरनाशी स्वामी मात्र दिसता ताका. तेन्ना पसून पावस लागता आनी पुनवे चंद्र आकाशान दिसता आनी अट्टू कडेन उजवाड येता. तो सायम देव आपण हाडिल्लो उज्जा व्हड करून स्वाम्याक शेकोटी करून दिता. तेजे पसून ते दोन दिवडां थंय येतात. घेवन स्वाम्या पांय पडटात. ते दिवडांक पळोवचें हो परत भित्ता. तेन्ना स्वामी ताका म्हणटाची सायम देव कसले भिलो हे दोनूय दिवडांक हांवें पेटयल्ले तुगेले रक्षण म्हणून सांगून. तुका आतां कळ्ळें बाय आमगेले सेवा करचें म्हळ्यार कितलें कठीण आसा म्हणून. आतां तूं विचार कर आमगे बरशी उरका की नाका म्हणून सांगताय. आनी गुरुभक्ती म्हळ्यार मस्त कठीण आसा म्हूण ताका एक गुरुभक्ती खातीर एक काणी सांगताय. मागशी पार्वती ईश्वराक पांयपण सांगता गुरुभक्ती म्हळ्यार कशी आसा ती म्हाका सांगाची म्हूण सांगता. ईश्वर म्हणटा पार्वती आयकव गुरुभक्ती कोण करता गी तांकां लट्टू मनांतली पूर्ण येता. ती अगदीची सुलभ आसा करच्याक. आमकां तूं बरें करतलोच गुरू. मागशी ब्रह्माले पूर्ण अवतार दिल्लो तुरष्टा ब्रह्म म्हण आशिल्लो ताका एक चंदू हुशारू बुद्धवंत एक चल्लो आशिल्लो. ते तुरष्टा ब्रह्म तेल्या पुताक मुंज करून घेवन ताका शिक्षा म्हण एक गुरू लागी पेटयता. तो ब्रह्मचारी गुरुसेवा करताची थंय उरता. थोड्या दिसां नंतर एक विचित्र नमुने घटना घडता. एक दिवस तो मस्त पावस येता उरता आनी ते गुरुले पर्णकुटी पोवच्या सुरू जाता. तेन्ना ते गुरू ते शिश्या आपण म्हणटाची अरे ब्रह्मचारी हे मेले घर मस्त पर्णी जाल्या प्रति वर्ष पावसाळ्यान तूं पोवत उरता. ताकाची केन्नाची वायट जाय नाशिल्लें तसलें पट्टू नमुन्याचे साहित्यान बांदिल्लें एक बरें घर म्हाका बांदून दी तूं म्हूण सांगता. आनी तेच वेळार ते गुरुली बायल येवन कसो म्हणटा शिव नाशिल्लें नव्याचे मगर कर नाशिल्लें तसलें चंद कलकलराचे एक म्हाका जाव तसलें एक पोल्क म्हाका हांडी म्हूण सांगता. तिगेलें उतर समता येत की येना की तेन्ना ते गुरुले पूत उरता. तो थंय येवन कसो म्हणटा म्हाका उदकाची न्ही चमकोचे तसलें आनीक चिक्को लाग नाशिल्लो तसलें खंय जेवता थंय वच्चा जेवता तसलें म्हाका
चपल हांडी म्हणून सांगता. तशीच तायला गुरुल एक चिल्ली उरता. ती येऊन कसं म्हणता, म्हाका कान्ना घालून घेवच्याक आनी खेळच्याक हस्तिदांतान केलेले, केन्ना मोड नाशिल्लें तसलें आनी पोरणे जाय नाशिल्लें, हांव केल्ले कडेन खर्च जावं तसलें एक चंद घर म्हाका हांडी म्हणून सांगता. तेन्ना तो ब्रह्मचारी अडना म्हणून ते चार लोकांना सांगून ते हाडच्या म्हणून वता. वता वता चिंताक दिसता देवा म्हगेले गुरू ना, गुरूल बायली ना, गुरूल पुत्ता ना आनी गुरूल धुवे ना. सांगिल्लो तो वस्तू हांव खंयच्यान हाडचें, खंय मेळटा ओटूची म्हणून चिंतेन राविल्लो उरता. तशी ताका दिसता हे जगांत तूं गुरूल हर तूं कोणीच म्हगेलें रक्षण करनाची, हांव कशीपणी करना, म्हगेले गुरूल आज्ञा पालन करता म्हणून मनात एक निश्चय करून तो वता उरता. अशें वता आसतना एक अवधूत ताका मेळटा. तो हे चेल्ले विचारता, कोण रावपा तूं, खंय वता आसा म्हणून विचारता. तेन्ना हो ब्रह्मचारी ताका पांय पडून सांगता, म्हगेलें रक्षण कराची आनीक हांव म्हगेले गुरूले, गुरू बायलीले, गुरुपुत्राले आनी गुरू धुवेले आज्ञा पालन करचें म्हणून हांगा आयला. ताणें सांगिल्ली वस्तू हांव तांकां कशें होवन दिवं तेच म्हाका कळतना म्हणून सांगता. तेन्ना ते अवधूत ताका तो पांय पडून उरता ताका हातां धरून उठकारून ताका बसून घेवन सांगता, तूं काशी वचून विश्वेश्वराला आराधन कर, तुलो टून मनोभिश्ट पूर्ण जाता. काशी विश्वेश्वरान ब्रह्माक सृश्टी करचें सांगलें आनी विष्णूक ते सृश्टीचें पालन करचें सांगल्या. आनी तो काशींत आसा. उपमन्यूक विश्वेश्वरान क्षीरसमुद्र दिल्लो आसा काशींत. तूं एक चित्तान थंय वचून ईश्वराल ध्यान कर म्हणून सांगताय. ते अवधूतान सांगिल्लो तूं आयकून न्हू. तो ब्रह्मचारी म्हणटा, स्वामी ही काशी खंय आसा, स्वर्गांत आसकी, भुंयचेर आसकी, पाताळांत आसकी, कसं नाही म्हाका गत ना. थंय म्हाका कोण घेवन वताची ताकाची थंय कसं आसा कितें म्हणून तुमी म्हाका सांगता म्हणून तांकां आनी परत घट्टी तांकां पांय धरून सांगता. ते चेल्ले नमूनपण ते साधूक भारी वायट दिसता. तांणी ताका तांगेल भरशी घेवन मनोवेगान काशीक येवन विश्वेश्वरा दर्शन घेताचे तागे भरशी घेवचे आनी मुखार ते चेल्ल्याक तूं यात्रा कर म्हूण सांगताचे. तांणी सांगिल्लें आयकून तो चेल्लो म्हणटा, यात्रा कशी करची ते बी तुमी म्हाका सांगता. तेन्ना ताणें म्हणटाची, पयलीं मणिकर्णिकेन तूं न्हांवका, गणपतीक पांय पडका, नंतर पांचाळेश्वराक पांय पडका, नंतर महाद्वाराक वचून विश्वेश्वराल दर्शन घेवन गंगेले घेवका, थंय मणिकर्णिकेन तूं न्हांवका, मणिकर्णकेश्वराल पूज करून कंबळेश्वराल पूज करका, नंतर वासुकीश्वर, पर्वतेश्वर, गंगाकेशव, ललितादेवी, जरासंदेश्वर, होर सोमनाथेश्वर, शूलटंकेश्वर, वराहेश्वर, ब्रह्मेश्वर, अगस्तेश्वर, कश्यपेश्वर, हरिहरेश्वर, वैजनाथेश्वर, ध्रुवेश्वर हांकोटोची खुशीन पूज करता. हज पूज करताची अंतर्ग्रह यात्रा करून मुक्ती मंटपा वचका, थंय विश्वनाथाक पांय पडका, दशाश्वमेध आनी प्रयाग तीर्थांत न्हांव घेवन श्राद्ध करका. अशी काशी यात्रा कशी करचे म्हूण ते साधू ब्रह्मचारीक सांगतात. तशी काशी यात्रा जाल्या नंतर पंचक्रोश यात्रेच बी तांणी सांगतात. पंचक्रोश यात्रेक वचचे पयले दिवस हविस्यान्न जेवका, पवित्र जेवका, यात्रे सूर करचे दिवस सकाळीं उठान गंगेंत न्हांवका, विश्वनाथाक आनी भवानी शंकराक पूज कर, मुक्ती मंटपांत धुंडी राजाक नमस्कार करून खुशीन वचका. मुखार विश्वेश्वर, मोदादी पंचविनायक, दंडपाणी, आनंद भैरव, मणिकर्णिकेश्वर, सिद्धिविनायक, गंगाकेशव, ललितादेवी, राजसिद्धेश्वर हांकोटोची एका नंतर एकल्या पूज करका. कडे ईश्वराले
ध्यान करका मुक्ती मंटपाक येऊन थंय आशिल्ले मुक्ती स्वर्ग ऐश्वर्य ज्ञान आनंद वैराग्य ಒಟ್ಟೂಚಿ ಮಾಂಟುವಂತು ಭಕ್ತಿನ ವಂದನ करका शुक्ल प्रतिपदे दिवस ओंकारेश्वराक दुसरे दिवस त्रिलोचन महादेव आले एकलिंगाक तृतीय दिवस त्रिलोचन महादेवाक कडे चौथे दिवस कांचीवासलिंगाक पंचमी दिवस रत्नेश्वराक षष्ठी दिवस चंद्रेश्वराक सप्तमी दिवस केदारेश्वराक अष्टमी दिवस धुमेश्वराक नवमी दिवस विश्वेश्वरलिंग पूज करका आणि दशमी दिवस कामेश्वराक एकादशी दिवस विश्वेश्वराक द्वादशी इंतू मणिकर्णिकेक त्रयोदशी प्रदोष कालांतू अविमुक्तेश्वराक आणि चतुर्दशी दिवस विश्वेश्वराले विशेष पूज करका कृष्ण पक्षाची पूजा विधी सांग म्हणून ब्रह्मचारी अवधूता सांगता त्यांनी म्हणताची पहिले दिवस वर्णा नदीतून न्हाव का शैलेश्वराला दर्शन करून ते दिवस संगमात परत न्हावनु संगमेश्वराला पूज करका नंतर स्वर्गतीर्थांतून न्हाव घेऊन संगमेश्वराले पूज करका दुसरे दिवस मंदाकिनींतून न्हावचे मध्यमेश्वराले पूज करका अशी अवधूत कृष्ण पक्षाचे ते दिवस करचे विधी विधान ब्रह्मचारी सांगतात आणि अरे ब्रह्मचारी तू हांव सांगे वारे कशें यात्र कर तुगेल्या मनान तू गुरू आसा तू ईश्वर प्रसन्न जाता सदा सर्वदा तू गुरुल स्मरण करताच यात्र कर मग सांगून त्यांनी अदृश्य जातात ते अवधूतान सांगितलं टूची मन दिवन ऐकत तो चल्लो आणि ताका दिसता खरेच हन्नी मेगेले गुरुच उरका नावे साक्षात ईश्वर उरका मेगे वयले प्रीतीन त्यांनी मेल कार्य पूर्ण जाता म्हणून लेखून घेऊन तो मनान तू गुरुस्मरण करताच विधियुक्त जावन यात्रा करता तागेले ते भक्तीक ईश्वराक मस्त खूश जावन तो ते लिंगांतले उठान ताका दर्शन दिताच आनी म्हणटा ईश्वर अरे चरडा तुगेले गुरुभक्तीक हांव अगदी मेचवेलो तू कसं जाय ते सांग म्हणून ईश्वर ते चेल्ले विचारता तेंत ब्रह्मचारी अट्टूची खबरां विस्तार जावन ते ईश्वरा सांगता आनी म्हणटा म्हगेले गुरून गुरुल बायलीन तेगेले पुत्तान धुवेन सांगिल्लें अट्टू वस्त हांव कशें हाडो म्हाका तें मेळ्ळो तशी वर दी म्हूण सांगता तेन्ना ईश्वर ते अट्टू ताका मेळ्ळो तशी आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा अरे चेडा तूं म्हगेले चेडू तुगेली गुरुभक्ती म्हाका अगदी खुशी जाल्या तुका अट्टून मन येता विद्या यो तू विश्वकर्म जा तुका परमार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ अट्टू मेळ्ळो हे सृष्टी रचन करत तितलो हुशार आसा म्हणटा आशिर्वाद दिता ईश्वर ते ईश्वरान सांगिल्ल्या वारी ब्रह्मचारी तेगेले गुरून सांगिल्ले गुरुबायलीन धुवेन पुत्तान सांगिल्लें अट्टू घेवन गुरुलेक येता आनी हाणगे गुरुलेक दिता तेन्ना ते गुरू भारी खूश जाता गुरू ताका म्हणटा अरे चरडा तूं ज्ञानाची राशी तुगेले भक्तीक हांव अगदी खुशी जाला तूं सकल विद्या विशारद जात तुगेले वंशान तूं त्रिमुर्त्यो जन्म येताची तूं चिरंजीवी जा तुगेली कीर्ती अचंद्रार्क जावन उरो म्हूण आशिर्वाद दिता अशी ईश्वर पार्वतीक ते महाज्ञानी जे ब्रह्मचारी गुरुभक्ती काणी सांगता तशी तीच काणी हे नरसिंह सरस्वती स्वामी स्वयंदेवाक गुरुभक्ती बद्दल गुरु महिमे बद्दल सांगतात ते स्वाम्यान सांगच्या एक मनान आयकत आशिल्ले स्वयंदेव तेंगेले ते उतर मुग्ध चाकचे तांकां अगदी साश्टांग नमस्कार घालून नाना रितीन तांकां स्तुती करता तेन्ना तेन्ना स्वामी म्हणटा स्वयंदेवा तुका हांव काश दाखयलें हे यात्रेचें फल तुगेले वंशान तूं 21 मत्ते पर्यंत उरता तूं हाज नंतर आमगेले सेवा करता हांगा उर तुका हेजेर मनांत पटल्या बा तर तूं आनी परत ते तुगेलें काम करचें म्हणल्यार इंचाले वच नाका तुला बाय चेडवां घेवन हे म्हणटा यो म्हणून तशी तो स्वयंदेव गुरुले आज्ञा म्हाका मान्य आसा म्हणून
कडचंगी ग्रामा वचून तायला बायल चेडवांक घेवन तांगेले हांगोट्टू जाल्यार खबर सांगता आनी तांकां पळोवन गाणगापूर येता येवन स्वामी पांय पण स्तोत्र सांगता. ताणें स्तोत्र केलें जेन्ना खूश जाली स्वामी ताका तेगेले त्या बायल चेडवांक अगदी प्रितीन उलयशिताची तांकां आशिर्वाद दिताची अशी तांकां बरें जेव म्हण घेवन आशिर्वाद दिताची. ते सायम देवाल म्हालगडचे नांव नागनाथ म्हूण ताका आपण घेवन तेगेले माथ्यार तांगेले हात दवरतात आनी म्हणटाची तुका सकल ऐश्वर्य मेळो आनी तूं पूर्णयशी बी जावं म्हूण आशिर्वाद दिताची. तशीच तो सायम देव त्याला बायल चेडवां भशेन संगमावचें नांव घेवन अश्वथा पूज करून म्हणटा येता. ते दिवस अनंत अनुपेशिले स्वामी सायम देवाक आशिर्वाद टूज ब्राह्मण लोकांक घेवन घेवन अनंताल पूज करता सांगता. तेन्ना तो सायम देव म्हणटा तुमीचे अनंताल रूप तुमगेल शेवाच आमकां व्रत म्हूण सांगिल्लें तेन्ना स्वामी म्हणटाची तुका हे व्रताची महिम गत ना. हे कौंडिन्य म्हणलें मुनी निमित्तान जगत विख्यात जालें हे व्रत कर म्हण ते काणी तांणी सांगता.